स्तोत्राची गीतां गाऊन कीर्तुची गास्तां समिया भक्तीन उर्बेन गायन करून स्तुती तुजी गायतां धन्या शेळयो आमी तुज्या हेंडाच्यो राखून सदां स्वर एकवट आमचो शेळयां खातीर आपल्या जीव दिवचो गवळी तो विज्ञान वारांनी राखचो संतोषाची गीतां गाऊन कीर्तुची गास्तां समिया भक्तीन उर्बेन गायन करून स्तुती तुजी गायतां धन्या. सकडा आमी एक घडीभर बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां सोमेस्ता म्हूण मागता. सांजूद उता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थाळार आयच्या दिसाच्या ह्या भक्तीपणाक व्हडा भक्तीपणान हांगासर आयिल्ल्या तुमकां सगळ्यांक हांव मोगाचो येवकार मागता. ह्या मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या परी आसात. अर्गां जावन जॅक्सन डिसोजा आनी कुटाम कुंदापूर, जॉयसन निस्मित डिसोजा काजाराच्या वार्षिकोत्सवा दिसा संदर्भी कुंदापूर, फ्रांसीस शांती डिसोजा किन्निगोळी, फ्लोरिन क्रास्ता किन्निगोळी, विन्सेंट मेंडोन्स आनी कुटाम मुंबय, एस्टन जॉयल डिसोजा दोहा कतार, मेबल पिंटो मुंबय, जॉन डिसोजा आनी कुटाम पुत्तूर, जेसन आनी जानिस क्वेलो मुंबय, ग्लोरिया मेलिसा फर्नांडीस निड्डोडी, सोनिया पर्ल वास पहिल्या वर्साच्या जल्म दिसा संदर्भी ओमजूर, रिचर्ड वेगस आनी कुटाम पुत्तूर, अविल पुष्पा डिसोजा मूडबेळे, हुमा रोड्रिगस मडंत्यार, जॉयस डिसोजा आलंगार, फ्रांसीस डिसोजा किन्निगोळी, वियान्ना लरेना पिंटो किन्निगोळी, लेन्नी पिंटो किन्निगोळी, लिओ डिसोजा बचपे, फ्लोरिन डिसोजा बचपे, जॉर्ज डिसोजा मुंबय, रिचर्ड आनी हेलन ब्रॅक्स नित्य दरवाडो, अरुण आनी उमेश केंचनकेरे. प्रत्येक तेसा बसोन मीस पेटयता विजू एन्नारपुरा, ग्रेसी डिसोजा कोप्पा. देवदीन एलिस मोंतेरो आनी मार्टिना तावराच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता स्टॅनी बेल्डमन. देवदीन वर्गीसाच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता देवसी कुट्टी एन्नारपुरा. देवदीन अण्णम्माच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता देवसी कुट्टी एन्नारपुरा. देवदीन जॉन आनी कार्मेन सांगतीसाच्या आत्म्या बसोन हांच्या जल्म दिसाच्या उगडास मीस पेटयता वेरोनिका फेर्नांडीस शिरवा. देवदीन जॉन आनी कार्मेन सांगतीसाच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता स्टॅनी सांगतीस वेलंकणी वाडो. ह्या सर्व तेसावां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागता आसतना आमची तेसावां मागणी सोमियाच्या पांयां तळा समर्पण करून आमी मागया. पोरायतारा आवयांचो दीस आमी आचरण केल्ल्या संदर्भार आज परत सक्कड आवयां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागता. तशेंच कालच्या दिसा नर्सांचो दीस आमी आचरण केलो. सक्कड नर्सां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. तशेंच आख्या संवसारार शांती समाधान राज करच्या खातीर प्रत्येक जण भारत आनी पाकिस्ताना मदें शांती समाधान राज जावच्या खातीर ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ही सर्व तेसावां आमची वैयक्तीक तेसावां सक्कड सांगता घालून हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. सक्कड आमी उबे रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजो क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. क्रिस्ततय मोगाच्या भवन आणि भयणीनो, आमी सगळा क्रिस्तांवां, आमी क्रिस्ताक संबंध जाल्लीं. हें क्रिस्तांव म्हणलें नांव पयिल्लें आयिल्लें अंत्योगांत. ह्या विशयांत आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकत हांव क्रिस्तांवां क्रिस्ताच्या मेटांनी चलचीं, क्रिस्ताचें पावलांनी चलचीं, क्रिस्ताचें जिवीत जियोवचें व्यक्तित्व जावन आसात. तर आज आमकां क्रिस्तांव म्हणलें नांव मेळ्ळ्या खातीर, क्रिस्ताचो पाटलाव करचें भाग मेळिल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्गां दितना आमी एक बरी आनी खरी क्रिस्तांवां जावन जेजू क्रिस्ताचो खरेपणी आमी पाटलाव करूं. त्या जेजू क्रिस्ताक आमच्या उतरां करण्यानी साक्ष जावंक आनी आमी आमच्या समाजांत जी येताना क्रिस्तांवां
देवाच्या मोगान भरलेली बोगसण्याची मनशां म्हणलें आमी हेरांक मोग दिवन बोगसून दाखोवंक तसो सोमी जेजो क्रिस्त आमकां कुरपा दिवूं दी म्हणून आमी मागया सांजूदता देवान एक क्रिस्तांव जावन त्या क्रिस्ताक साक्ष दिली तर ह्या सांजूदता देवाच्या विनवणेन आमी एक बरीं क्रिस्तांवां जियोंक तोय आमकां कुरपा मागोवन दडोवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया तरी हें पवित्र बलिदान पेटोवंक आमी फुडें वता आसतना आमी अरियेकली ना फावो आमी अस्कत पातकी म्हणल्यार आमी वळखतना प्रत्येक जावन क्रिस्तांवां जावन एक बरें क्रिस्ती जिवीत क्रिस्ती मावल्यांनी भरलेलें जिवीत जियोंक सुकोवन पडलेल्या खातीर तेच सोमया कडेन जेजो क्रिस्ता लागीं बोगसाने मागया आनी निदल काळजान ह्या बलिदानाक आमी आयती जावया पथकाची दूख उसान सांगता आमी म्हणया हांव पथकी सर्वदा देवाक अनमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडां सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या बसून बगेन सदांच सांगता मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक अनमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पाव सोमया काकूत कर सोमया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमया काकूत कर सोमया काकूत कर प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा धर्मदूत सांजोता देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजो क्रिस्ता बाबार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर आनी अशा आख्या प्रथमेचे तुजी पवित्र सभा वाडात वचून दी आमच्या सोमया तुज्या बता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप अशें आसता स्तेफना विरोध उटोल्ले दगदणे नेमती शिंपुडलेली बावर्ती फेनेसिया सिफ्रू आनी आंतियोक पर्यंत पावली आनी देवाचें उतर गाजयत गेली तरी जुदेवांक शिवाय हेरांक तांणी तो परगट केले ना पूण तांचे मदें आसलेल्या सिप्रगरांनी आनी सिरेनगरांनी आंतियोकाक पावतस हेर जातीच्यांकी सोम्या जेजूची सुवार्ता परगट केली आनी सोम्याचो आदार तांचे सवें आसलेलो जाल्ल्यान जायते जण सतमांतूंक लागले आनी सोम्या थंय परतले ही खबर जेरुसलेमाच्या पवित्र सभेच्या कानांत पडली आनी तिणें बार्नबासाक आंतियोकाक धाडलो ताणें थंय येवन देवाचे कुरपे वरवीं तिणें कुरपे वरवीं जाताले ते बरेपण देखलें आनी ते संतोश पावलो सगळे तांच्या काळजांनी सोम्याक विश्वासी रावोवंक तांणी तांकां उमेद दिली कित्याक तो एक बरो मनीस पवित्र आत्म्यान आनी बावर्त्यान भरलेलो अशें सोम्या जेजूचो पाटलाव करतल्यांचो सांको जायतो सोडलो उपरांत बार्नबास सावलाक सोदून तार्साक गेलो थंय सावल मेळटस ताका आंतियोकाक आपोवन हाडून आयलो एक सगळे वर्सभर ते तांचे थंय पवित्र सभेन जियेले आनी जायत्या लोकांक शिकयत आसले आनी आंतियोकान शिसांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार
जनांगनो सर्वेश्वर नावाडा पवित्र सर्वेस्परानो बारला सियोन शहर जगोबाच्या निवासी प्रास या शहराचे दरवटे झाल्यात धका प्रीती मोगाची तुझे वडवी काही विषयी जैते सांगला ये देवाच्या शहरा तुम्ही जनांगनो सर्वेश्वराक नावाडा इजिप्त आणि बॅबलॉन राष्ट्र म्हाका वळखून बुजयतले सवय आसात म्हूण हांव जाणा तशेंच पलस्तिया तीर आनी इथिओपिया थंयसर मारले म्हूण हांव वळखता तरी पूण सकडी सियोना आपली माता म्हणटली आनी सर्वेस्परान ताका सोबीत शाबीत सांबाळतलो तुम्ही जनांगनो सर्वेश्वराक नावाडा तुम्ही जनांगनो सर्वेश्वराक नावाडा हल्लेलुया 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 म्हजे बकरे माझो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी हांव तांकां वळखता ते म्हज्या फाटल्यान येता हल्लेलुया 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 सर्वेस्व तुमचे सवे आसो तुमच्याय सवे आसो जुवां परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या हिवाळाचो काळ तो जेरुजलेमांत देवळाच्या समर्पणाची परब चलतली जेजू देवळांत साल्मांचे सौकेंत पासय मारीत आसतना जुदेव ताचे भोंवतणी वेडो घालन ताचे लागीं विसारे लागले केदोळ पर्यंत तूं आमकां अशेंच दुबावार दवरताय तूं क्रिस्त वई जाल्यार आमकां स्वस्थ सांगून सोड जेजून तांकां जाप दिली हांवें आच्या आदींच तुमकां सांगलां पूण तुमी सतमानिनान म्हज्या बापाच्या नांवान हांव करतां ती कामां म्हजे वशांत साक्ष दितात तरी पूण तुमी सतमानिनान कारण तुमी म्हजे बकरे न्ही म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात हांव तांकां सासणीक जिवी दिता आनी ते केदींच नास जावचे नात म्हज्या हातांतले तांकां ओडून काडून कोणाय वरवीं जावचें ना तांकां म्हजे अधीन केल्लो म्हजो बाप सकडांप्रास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत हांव तांकां ओडून व्हरूंक कोणाच्यानच जावचें ना हांव आनी बाप एकच देवाचे उतार हे वाकणे तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाल भावानो आनी भयण्यानो हाच्या वांजेलाचेर नदर घालतना म्हाका भोगलीं दोन उतरां एक देवाक ताच्या पुताचेर जेजूचेर आसची ती पातयेनी आनी पुतान आपणाच्या बापा थंय आसची जबाबदारी पाळलेली हें उतार म्हाका भोव अपूर्वपण लागलें एका उशी देवा बापाक ताच्या पुताचेर आसची ती पातयेनी आनी एका उशी पुताक आपणाच्या बापा थंय आसची ती जबाबदारी पाळिल्ली ती रीत
आमकां ह्या वांजेलाच्या वाचपांत समजोंक मेळटा. ह्या विशयाचेर नियाळ करतना म्हज्या मतीक उडासाक आयिल्लें एक काणी. एक फावटी एक बापूय मालगोडो मोरनाच्या तणीर आसलो. ताका दोग जण पूत, मालगोडो आनी धाकटो पूत. तांकां दोगांयकी आपयता ताच्या मोरनाच्या त्या तो न्हिदून आसल्या त्या हांतुरणा कडेन त्या रुमाक आपयता आनी त्या दोगांय पुतांचेर आपणाचो बावार्थ पातयेनी तो उसारता आनी आपणाची आस्त बदीक दोगांय पुतांक तो वांटेकान दिता आनी पुतांक म्हणटा कश्टगान काम करी जाय, तुमचो दिसपतो ग्रास जोडी जाय, तुमचे जिवीत तुमी बांदून हाडी जाय आनी बरीकन ताची आस्त 2 वांटे करता. कश्टी सुवात खडपी सुवाती व्हडल्या पुताक दिता कित्याक तो मालगोडो पोत त्या देखून ताका इल्लेशे खडपी सुवात कश्टांची सुवात दिता. पूण धाकट्या पुताक एक बरी सुवात दिता. आनी बापूय थोड्या वर्सांनी वा थोड्या तेंपान मरण पावलो. आतां मरण पावल्या उपरांत ह्या दोगांय पुतांनी तांच्या त्या थळार दिल्ल्या त्या जाग्यार वावर करूंक सुरू केलो. आतां व्हडलो पूत कश्टी मनीस, ताका मेळिल्ली ती सुवात ही कश्टी खडपी सुवात आनी ती खोंडता आनी समदट्ट करता आनी तातूंत तो बेळें करता. धाकटो पूत ताका मेळिल्ली सुवात बरी, चड कश्टी न्हय, तो घाम चड काडचो मनीस न्हय, आरामेर दीस सोरचो तो आनी त्या देखून तातूंय तो बेळें करता. आनी बेळें जाता आसतना ह्या व्हडल्या पुताच्या सुवातेचेर खडपी सुवातेचेर ताणें कश्ट काडून केल्लें बेळें बरें जालें, बरें आयलें. धाकट्या पुताच्या सुवातेचेर बेळें बरें येवना आनी तो वळू धाकटो भाव व्हडल्या भावाक म्हणटा पप्पान तुका बरें दिलें, त्या देखून बरें बेळें जालां, पप्पान म्हाका बरें नाटलें दिलां आनी त्या देखून बरें बेळें जावना. बापायक दुसोंक लागलो आनी बेळें लुवलें आनी त्या वर्सा व्हडलो भाव म्हणटा जर तर तुका बगता बाप्पान म्हाका बरें दिलां तें तूं घान घे, तुका कितें मेळ्ळां तें म्हाका दी, हांव तातूंत कश्ट करून काम करता म्हणलें. आनी तांचो जागो आदल बदल केलो आनी तांकां मेळिल्ल्या परत त्या जाग्याचेर कश्ट काडले. आतां व्हडल्या पुताक बरी सुवात मेळ्ळी एका लेखान आनी ताणें कश्ट काडले आनी बरें बेळें जालें. आनी धाकट्या पुतान भावान बापायन दिल्ल्या आस्तीन व्हडल्या पुतान कश्ट काडून केल्लें, परत आरामेर सुलाबेन काम केलें आनी व्हडलें बेळें जावना आनी परत दुरसोंक लागलो, तुजी सुवात बरी म्हजी सुवात बरें न्हय, तशें अशें म्हणून दुरसोंक लागलो. ही काणी मन दर्शन वेता मोगाच्यान. पूण हांगासर आमी पळयता व्हडल्या पुतान बापायक ताका ताचेर पातयेनी आसली आनी ती पातयेनी ताणें उरोवन काडून गेली आनी ताची जबाबदारी कितें ती पाळ्ळी मोगाच्यान. पूण धाकट्या पुतान आपणाक मेळिल्ली ती जबाबदारी पाळोना एका लेखान बापाय तें अविश्वासी जावंक पावलो. हें आमी पळयता मोगाच्यान. त्या देखून आयच्या दिसा आयची देवस्तुती कशें देवाक ताच्या पुताचेर पातयेनी आसली आनी पुतान ताची जबाबदारी पाळ्ळी की आमी आमच्या सर्गीच्या बापाचे जेजू क्रिस्ताची आमी भुरगीं, आमी एक विश्वासी पातयेनीची भुरगीं जावन आमी जिये जाय. आमकां मेळिल्ली ती जबाबदारी आमी जोगासाने सांबाळी जाय आनी त्या मरीपात ताका आमी साक्ष जावन जिये जाय, एक बरीं क्रिस्तांवां जावन आमी जिये जाय म्हणलें आपोवणें आमकां दिता मोगाचें. हेच्या वांजेलाचेर आमी नदर घाली जाल्यार जेजू म्हणटा बापान म्हजे अधीन दिल्ल्या हांवें एकल्याक वगडावन काडगेलें. आतां म्हज्या अधीन दिल्ल्यांक हांवें वगडावन काडगेलो नजो, बापाक म्हजेर पातयेनी आसा आनी त्या देखून बापान तुमकां म्हजें अधीन दिलां म्हणटा आनी त्या देखून आपूण ह्या संवसाराक आयलां. आनी ते आमी जुवांवच्या वांजेलांत अध्याय 10 आमी वाचता मोगाच्यान. ती सविस्तार काणी ह्या दिसांनी हर एक दीस तिनस वाचपा. जेजू बरो गवळी आमी ताचे शेळयो ह्या विशयांत आमी आयकता आनी जेजून ह्या वचपांत जुवांवच्या वांजेल अध्याय 10 स्पश्ट करता की बापान म्हज्या अधीन दिल्ल्यांक हांवें एकल्याक वगडावन काडगेनाये. बापान शिंपडलेल्या शेळयां खातीर बकऱ्यां खातीर म्हाका धाडलां ह्या संवसारांत तांकां सगळ्यांक एकठांय करच्या खातीर आनी तांकां एक हिंड एक गवळी जावन रुपीत करच्या खातीर आपणाक धाडलां म्हणलें तें ताका स्पश्ट कळीत आसलें. आनी त्या देखून जेजू असलें मिसांव घेवन ह्या संवसाराक आयिल्लो आनी जें कितें मिसांव ताका बापान दिल्लें सगळ्यांक एकवटावचें आनी जेजू तें मिसांव पूर्ण करता आनी त्या मरीपात बापातय आपणाक मेळिल्ली ती जबाबदारी तो पाळूंक प्रयत्न करता मोगाचें. आपणा तबेन दिल्ल्या कोणायकी वगडाय नाये. त्या देखून आमी जुवांवच्या वांजेलांत अध्याय लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 15 ती ओपार सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्याचे ओपार आमी आयकता आनी थंयसर जेजू ही ओपार सांगतना म्हणटा तो गवळी
90 आनी 90 सोडता आनी सांडून गेल्या एकल्या फाटल्यान वेता आनी तो मेळ्ळेंत ताका आपणाच्या खांद्यार घालून हाडटा कित्याक ताका संतोश दादोसपण कित्याक सुकोवन गेल्लो तो मेळ्ळा सुकोवन गेल्ली शेळी मेळ्ळ्या कित्याक एका गोवळ्याक ताका 90 आनी 90 आसले जागी भायर पडले एकल्याचेर मोग चड ताजे हुस्को चड आनी त्या देखून ताका सोदून वेता आनी त्या देखून तो आदल्या पापा साहेबान पापा फ्रांसिसान म्हणली ती उतरां जीजस इज नॉट ऑफ 99 जीजस इज ऑफ 100 म्हळ्यार जेजूक 100 इमालादीक खंयचे एकानी सुकोवन वचनाय कित्याक तो त्या खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो ताजे मिसांव ह्या 100 आंगी सांगात हाडचें सांगात दवरचें आनी त्या दिशेन ताणें मिसांव केलें मोगाचें न्हू हर एकल्यागे बरें करीत गेलो हर एकल्यागे शिकयत गेलो हर एकल्यागे एकवटीत करीत गेलो मोगाचें न्हू आनी त्या देखून जेजून एक हिंड एका गवळ्या काल रोसूंक ताणें प्रयत्न केल्लें हें आमी वांजेलांत वाचता मोगाळ भवन आनी भयणीन आनी त्या मरी पात तो जेजू म्हणटा हांव आनी बाप एकच आमचो तो एकवट तो सोलो आनी त्या देखून बापान म्हाका दिल्लें काम आमी म्हजी जबाबदारी पाळल्या म्हणलें जेजू वळखून घेता मोगाळ भवन आनी भयणीनो आज ह्या देवाच्या उतराचो नियाळ करतना देवान ताज्या पुता मारी पात ताजें मिसांव पूर्ण केलां मोगाचें न्हू आज तेंच मिसांव ताज्या आपोस्तलांक दिल्लें आनी त्या आपोस्तला मारी पात आमकां हर एकल्याक तेंच मिसांव लाभलां मोगाचें न्हू हाजे पयले वासाप धर्मदूताचे कृत्य पुस्तकांतलें आमी आयकलें आपोस्तलींनी तांकां मेळिल्लें तें मिसांव कशें तें तांणी पूर्ण केलें कशें जिवंत क्रिस्ताक तांणी साक्ष दिली आनी कशें त्या सक्कड लोकांक सांगात हाडूंक सोमयात जिवंत क्रिस्ता थंय एकवटोवंक तांणी केल्लें प्रयत्न हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें बार्नबास एक बरो मनीस भावार्थी पवित्रात्म्यान भरलेलो मनीस पावलूक सोदून गेलो पावलाकी अंत्योकाक हाडलें आनी अंत्योकांत 1 वर्सभर सांगात रावून तांणी वावर केलो जेजूची सुवार्थ तांणी थंयसर ह्या सिप्र प्रांतांत आनी इतर गांवांनी अंत्योकांत तांणी परगट केली मोगाचें आनी अशें सबाजन जेजू क्रिस्ताक वळखूंक जेजू क्रिस्ताचे पातयेनी दवरून जेजू क्रिस्त सोडवणदार म्हणून तांणी वळखूंक आनी सक्कड एक हिंड जावन थंयसर एकवटूंक सुरू केलें मोगाचें आनी त्या देखून असल्या सोमया थंय बरवसो दवरल्यान जे फातयेनी दवरल्यान जो सांको वाडत वेताना ह्या अंत्योकांत पयले फावटी तांकां क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें मोगाचें क्रिस्तांव म्हूण नांव दिलें कित्याक त्या क्रिस्ताच्या मेटांनी ती एकवटतलीं क्रिस्ताचें जिवीत ती जियेतलीं त्या देखून सुरविल्ल्या पवित्र सभेचें चित्रण आमकां कळीत आसा तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोण नातलो तांचें म्हणलें कितें आसलें आस्त बेदीक सगळें विकून मेळ्ळलो दुडू आन आपोस्तलांच्या पांयां तळा तांचें म्हणलें वस्तू आन आपोस्तलांच्या पांयां तळा दवरतलें आनी आपोस्तल सगळ्यांक तें वांटून दितलें हर एकल्याक एकतरान वांटून दितलें आनी अशें तांणी रचल्ली एक समाज एक हिंड तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणूच नातलो सोमी म्हणल्यार त्या गोवळ्या काल एक हिंड जावन सगळ्यांक सांगात हाडूंक तांणी प्रयत्न केल्लें मोगाचें न्हू एक अपूर्वेचें चित्रण हाजें पयलें वाचाप आमचें म्हाका दवरूं आनी त्या देखून तांकां क्रिस्तांवां म्हणलें नांव म्हणलें आज आमी क्रिस्तांवां क्रिस्ताची पाटलावदारां क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोवचें आमचें मिसांव तेंत मोगाचें न्हू आमी जेजू क्रिस्ताक आमचेर पातयेनी आसा विश्वास आसा आमी आमची जबाबदारी पाळन सोमयाचें विश्वासपण आमी उरोवंक प्रयत्न करचें तेगून आमी आज आमच्या उतरां करण्या मारी पात ते जेजूची बरी खबर हेरांक परगट करीत हेरांक जेजू थंय हाडिजे सगळ्या संवसारान जेजू मनशा कुळाचो सोडवणदार म्हणून वळखूंक पावत जाय आनी हर एक सगळो संवसार एक हिंड जावन जेजू क्रिस्त म्हणल्या त्या गोवळ्या काल एकवटीत जालें जाल्यार आमचें मिसांव पूर्ण जाता मोगाचें न्हू हे लांब पयन आमी मुखार वचोंक आसा त्या देखून आमचे मदले वांटे पांटे आमी पयस करूंक जाय मोगाचें न्हू आमचे मदलें झगडें आमी पयस करूंक जाय क्रिस्तांवां मदें प्रत्येक जावन आस्ते खातीर जाग्या खातीर नांवां खातीर अधिकारा खातीर हें जायते पटी मारपार झगडें जाल्लें आमी पळयता हें घडोवनूच आसा मोगाचें न्हू आमच्या कुटुंबांनी जायतें आसा एक पटी एक लॉयर म्हाका म्हणटलो फादर हांवें ताचे कडेन म्हळें क्रिस्तांवांचें डिवोर्साचे केजी तुका मस्तू येतात गी म्हणल्यार तो तक्षण म्हाका म्हणलो फादर क्रिस्तांवांच्यो डिवोर्साचे केजी मस्तू आसात पूण ताचे की चड कोर्टांनी
तांच्या आस्त बदकाची जाग्याची कुटुंबा मदें कुटुंबा भायर शेजारा असली झगडी मस्त बाजार मोगाचे न्हू असल्या मारिपात आमी खंयच्या क्रिस्ताक साक्ष दिता आमी क्रिस्तांव जावन कसल्या क्रिस्ताक आमी परगट करता मोगाचे न्हू हे सवाल आमी एकल्यांनी आमकांत विचारी जाय मोगाचे न्हू म्हज्या क्रिस्तांवपणाची जबाबदारी आमी पाळण आयलांगी मोगाचे न्हू हे सवाल आमी आमकांत आज विचारूंक आसा ह्या सवालाक आमी जबाब सोदूंक आमी आसा मोगाचे न्हू एकल्यांनी प्रयत्न करचे तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो आज ह्या देवाच्या उतरांचो नियाळ करतना देवाक आमच्या सुमयाक आमचेर एकल्याचेर पातयेनी आसा मोगाचे त्या देखून ताणें आमकां क्रिस्तांव ताची जावन विसरून काडला ताची जावन आमकां मागला मोगाचे न्हू आमी ताची पवित्र स्नानाच्या सक्रामेंता मारिपात देवाची भुरगीं क्रिस्ताक नेसलेली आमी एकली मोगाळ भवन आनी भयणीनो त्या देखून क्रिस्ता सारकें नेसान आमी जियोंक आसा क्रिस्ता सारकें जिवीत आमी जियोंक आसा आमच्या उतरां करण्यांनी ताका आमी साक्ष दिवन साबारांक प्रत्येक जण क्रिस्तांवांक जेजूची वळख आमी दिवंक आसा मोगाचे न्हू जेजू थंय हाडूंक आसा जेजू थंय तांकां परतोवंक आसा तांचे आत्मे साल्वासांव करचें मिसांव सोमयान आमकां दिला मोगाच्या भवन आनी भयणीनो त्या देखून हे मिसांव आमी एकल्यांनी जारी करूंक आसा मोगाचे न्हू त्या देखून म्हाका उडास येता आमकां एपॉयंटमेंट दितना एका इगर्जेक विगाड जावन धाडटाना तांदूळ एपॉयंटमेंटांत बिसाहीब घालता खाली क्रिस्तांवांची जबाबदारी मात न्ही त्या भोवंडे भितर येवच्या सकड लोकांची जबाबदारी एका लेखान ती उतरां अपूर्वेन थंयसर छापल्यांत त्या देखून खाली क्रिस्तांवांक मात्र क्रिस्ताची वळख दिवचे देवा थंय हाडचें न्ही सकडांक त्या देखून तेंत मिसांव आमचेय मोगाचें एकले खाली ह्या जाकाचे मात न्ही आमच्या घरा बोवारी कोण आसात आमी वस्तिकाच्या त्या सुवाते बोवार आसात तांकां सुवार्थ परगट करचें आमचें मिसांव आनी तांकां एकल्या थंय एकल्याक सोमया थंय हाडचें आमचें मिसांव आमची जबाबदारी मोगाचें उतरांनी न्ही आमचे जिवीत मारिपात करण्या मारिपात तर आज हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वेताना तसो जेजू क्रिस्त आमकां एकल्याक ताका साक्ष जावन जियोंक आमची जबाबदारी बरेंगण पाळोवंक आमी एकल्याक सुरवेल्या क्रिस्तांवां बरी सुरवेल्या आपोस्तलां बरी बरी खबर आमी परगट करूंक आनी आमी एक बरीं क्रिस्तांवां एक खरीं क्रिस्तांवां जेजूच्या काळजा सारकीं क्रिस्तांवां म्हणलें दाखोवंक तसलें जिवीत जियोंक तसो सोमी आमकां एकल्याक कृपा दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागया आमीन. हाडनायल्या स्वीकार कर बापा वायंदकांसो हाडनायल्या स्वीकार कर बापा आमकां सास भेटयता स्वीकार कर बापा म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानता तसलें जावं दी म्हणून मागान तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्क्या पयस सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्परा भगवान धर्मदूतान सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करशिल्लो आनी आपलें रगत वारयलें तेच सोडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता त्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बोल दी क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सवेस्पो तुमचे सवे आसो तुमच्याय सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमीन.
सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सरपदवेदर आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वांते आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तुजी पवित्र सभा पवित्राची कुणान जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गींची शिकोवन सगळ्या मनशां परगट करच्या. तुवें ती धर्मदूतांच्या बुन्यादीचेर थीर आनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारा सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेश्वर सगळ्यांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सगळीं तुका सगळीं तुका सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय. ओ सगळीं तुका ओ सगळीं तुका बापा खरोच तूं पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगान आपलेच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें येरागान पातकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करान. Bavarta sogun परगटुया. सम्या जिसू तुझे मरण आम्ही समरंता. तुझे पुनर्जीवन पर आम्ही परगटता. तुझ्या येण्याक सोम्या जेसू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मनाचो आनी पुना जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सोडोवणेचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां भोव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवून तेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ सौदावो आमच्या भगेन बापा पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय.
पुन्हा जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक मई पसान तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. एक घडीभर आमकां कितें मागूंक जाय विशेश तरान, विशेष त्या सामां खातीर एक घडी ह्या घडी आमी मागया. हांव खामरये देवाच्या माय सांगता बगेवन जुसे तिचो पती बगेवन दम दोता आनी सांजू दोता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. आनी त्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजू म्हणटा हांव आनी बाप एकच. त्या देखून त्या बापा कडेन मागोवंक अपुर्बायेचें मागणें ताणें शिकयलां आनी बाप मागल्लें दिता म्हणलो बरवसो आमकां ताणें दिला. तर त्या व्हडा पातयेनीन बरवशान बापाक उलो मारया. आमची सर मागणी बापा थंय उबान सांगता आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परां सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुदी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतलें विघ्नांतलें वायटांतलें पिडेशिड्यांतलें आनी सर तरेच्या अवघडांतलें आमकां हर एकल्याक तूं वाटाय. कित्याक पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदोता म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर देश घाल आनी तुजे कुशे बरमणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सोमयाची शांती एकामेकांक वांचून घेवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ओ जेजू ओसू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जिवनाक पयला आमी सुभागी. म्हाका फोना पूण उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
Paso Devan Bukmoji Tambaita Nikarvodal Devan Tanmoji Bhagaita Bernispatantacha Shabit Makarata Gopagevanta Sagi Bandrat Paita Somi Mozo Gori Taina Pune Maka Terne Tanasvikaden Soro Maka Maka प्रार्थुया भोवमोगाळ बापा बघेवन जोता देवाच्या जैतेवन मरणापासून या नोवेनाच्या दिसा व संस्कार आम्ही संभ्रमला तांदून घेतल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवन कुडे रक्तावरवी तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां आंबर आणि ताचे भशेन मारा पर्यंत तुझ्या मोगांत आणि सेवेन आमकां थीर करून दवर या आमी मागता तुझ्या पुता जेसूचे नांवी Amen. मोगाळ भवन आनी भयणीनो परत हेवटी तुमकां सर्वांक ह्या पवित्र थळाक सांजूदता देवाक समर्पण केल्या ह्या पवित्र थळाक मोगसो येवकार म्हणटा हरी एका मंगळारा हांगासर पावणे 8 वरां तेर्स 8 वरार मीस नोवेन साक्रामेंताचें आराधन आसा 10 वरां तावन कुमसारां सवाय 10 वरार परत तेर्स मोरयमायचो प्रारंभ करता 10:30 वरार मीस नोवेन साक्रामेंताचें आराधन 12:30 वरार भक्तिकांक जेवण स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात पवित्र आत्म्यान आमचें जिवीत कशें भरचें हर एक दीस सुरवात करतना सकाळीं आमकां पवित्र आत्म्याक समर्पण कशें करचें वा वायट सक्तेतावन कशें सुडका जोडचें हे पवित्र आत्म्यान भरचें बूक इंग्लिशांत इनड्वेलिंग ऑफ द होली स्पिरीट म्हणलें कोंकणींत ह्या सादी बूक जाय जाल्यार स्टॉलांत मेळटात घेवयेत डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्रीक भुरग्या पिडेक संबंधी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेत मिसाची तेसवान दिवंक आसा जाल्यार दप्तरान दिवचें कावन्सिलींग तशेंच तुमच्या इतर समस्यांक मार्गदर्शन गरजा तुमकां कोणें आयका जाय उलोवंक तुमकां जाय मौन आसा जाल्यार हप्त्या मदें फोन कर नायल्यार बरें आज मंगळाराच्या दिसा मस्त वेळ दिवंक जायना आज कोणाक मागणें करूंक जाल्यार मागणें करचें पुणशताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता दप्तरान तुमी दिवचें मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक तुमकां आमी आपोवणी दिता सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता तुमच्या घरांनी काजारां जल्मादी जुबल्यो कुमगार आनी असलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पवित्र तळाचो उगडास करा त्या लेखा जेवणाक आदार दिया सरभक्तीकां तुमचे खातीर मागतलीं हांगासर मिनी हॉलांत केंब्राळ आरोग्य केंद्राची नर्स आसात कोणायकी BP शुगर टेस्ट करूंक जाय जाल्यार थंय वशयेत वा मिसाव आराधना उपरांत वा आराधना वेळारी वशयेत तशेंच म्हज्या दाव्याक आश्रयाचें बिल्डींग आसा त्या बिल्डिंगाच्या क्लासरुमांत थंयसर मुडविद्रे आळुवास होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीची डॉक्टरां नर्स आसात होमिओपॅथीक मेडिसिनी मेळटा त्या देखून थंय कोणायकी जाय जाल्यार तसोय फायदो तुमी जोडयेत तशेंच हर एका मंगळारा हांगासर 9:30 वरां तावन 10:30 वरां पर्यंत ये मिटींग अल्कोहोलीक एनॉनिमस जी कोण सोऱ्याक वा इतर आमाल पियोन्याक गुलाम जाल्यार ह्या पिडेतावन सुटका जायचे जाल्यार ह्या मिटिंगाक निरंतर आयिल्ल्या मारिपात मस्त बरेंपण जाता आनी जाल्ले हांगासर साक्ष आसात त्या देखून ह्या मिटिंगांत हजर जावंक वा दुसऱ्यांक ह्या मिटिंगाक हजर जावंक प्रेरण दिवंक हांव तुमचे लागीं विनंती करतां आज जेवणाक स्पॉन्सर दिल्ल्यांची नांवां वाचून सांगतना तुमी मुखार येवन तुमच्या मानाची वाद घे जाय म्हूण हांव उपकार मागता रॉबर्ट कॅस्लिनो आनी कुटुंबाची किन्नी गोळी
आयचे दिसाचे नॉन व्हेज जेवण स्पॉन्सर केलां. नॉर्बर्ट आनी जॅनेट कुटीन 25 वर्सांच्या लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी सांजूद वाडो, रॉयस्टन आनी एल्स्टन डिसोजा किरेम, सिसिलिया डिकोस्टा किन्निगोळी, मगदलेन डिसोजा सुरतगल, रिचर्ड वेगस आनी कुटुंबाचे पुत्तूर, जॉयस डिसोजा अलंगार, जॉर्ज डिसोजा किन्निगोळी. देवादीन जॉन आनी कार्मिन सांगदिसाच्या हांच्या जल्म दिसाच्या उगडासाक वेरोनिका फर्नांडीस शेरवा वॉर्न स्पॉन्सर केलां. ह्या सर्वांनी मुखार येवन तुमच्या मानाची वात घेजय म्हूण उपकार मागता. दान दिल्ल्या सकड दानी गांव देव बरें कर म्हणटा उपकार बावरता. देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर विशेश तरान ह्या आराधना वेळार नव्या वेळार आमी मागता. तुमचे खातीर सकड आमी दिमी गेल्या. सांजूद ता देवाच्या मानाक नव्यान आमी चलोवन वरया. पात्रोन सांजूद देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांजूता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांजूता देवा आमचे पासत विनाती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भाऊ बहिणीनो, सर्गीचो आमचो बाप आमचे मागणे आयकता. बगेन जुता देव सर्गराजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेत आसून आमचे पासून विनाती करता. सांजूद ता देवानी येरसान भक्त प्रत्येक जण मुरी आमचे सर्गींची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आतां आमी सांगता मागया. सुमया जेजू क्रिस्ता, तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव, तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत जोदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागा दिसा आमी उगडास करता. बगेवन ता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजू मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमी आमचे मागणे लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी होगळाप लाभता आनी सुमेस्त मनी देवाक मानवतात. जेजू आमच्या बावार्था उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी बगेव जुता देवाच्या विनवणेन तुजे मारिपाद उबारच्यो गरजो आनी अत्रे तुज्या दैवी कुशेबरमणे तूं जारी करतलो म्हूण आमी बरवसता. हे जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी होगळाप सदां सर्वदा आमेन. सांजूद ता देवाक मागणे. या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मदूत जावन आसलेल्या बगेव जुता देवा, ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणेची सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय. आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बरीच कश्ट अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो केरिती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरवसून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातयेनीन आयलां. सकड आमी बसया. जे कितें ते सवां मागणी हांगासर सबारांनी दान दिल्ली आसात, जे कितें ते सवां मागणी घेवन हांगासर तुमी आयल्यात, ह्या घडये सकड ते सवां मागणी सांजूद ता देवाच्या मजतीन सुमयाच्या पांयां तळा समर्पण करून आमी मागया. सांजूद ता देव असाध्य आसलें ताच्या मजतीन साध्य करचो म्हणलो सांत म्हण नांव वाडलां. ते देखून विशेश तरान ह्या आमच्या सकड ते सवां खातीर ह्या घडये आमी विनंती करया. एकल्याक घरा वयर आसलेली केस पाटिंगान राजी संधान जावच्या खातीर, एकल्याक मेडिकल सिटीक बरें रँक मेळचे खातीर, एकल्याचे मायग्रेन पिडा गूण जावचे खातीर, एकल्याक 6.5 वर्सांच्या भुरग्यान उलोवचें देणें लाभचे खातीर, 14 जाणां बरी भलायकी फावो जावचे खातीर, 14 मतीक समाधान फावो जावचे खातीर, 8 जाणांक शिकोवंक बरी मत आनी जानवाई फावो जावचे खातीर, 7 जाणांच्या घरांत शांती समाधान राज जावचे खातीर,
तेगांच्या जाग्याचे समस्ये पर्याय जावचे खातीर 5 जाणांक गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावचे खातीर 8 जाणांक घर जागो बऱ्या मोलाक विकोन वेचे खातीर एकल्याक डिप्रेशनांत सुटका मेळचे खातीर 12 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जावचे खातीर तेगांक बऱ्या कुटुंबाचे सैरीक फावो जावचे खातीर एकल्याक हेलाची शेळ आनी कोंकली संपून गूण जावचे खातीर दोगांचे कॉन्स्टिपेशन आनी ब्लिडींग जावचे रावचे पासत एकल्याचे उसमोड गूण जावंक आनी पिडेतां सुटका मेळचे खातीर 6 जाणां परगांवांत बरें काम मेळचे खातीर एकल्या कामांत प्रमोशन मेळचे खातीर 6 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावचे खातीर दोगांनी सोरो सिगरेट सोडून बरी जिणी जेवचे करपा मेळचे खातीर दोगांचे मोबायलांतल्यान पयसांचे करपा मेळचे खातीर एकल्याच्या कामाच्या तळार समाधान आसूंक आनी स्ट्रेस उणें जावचे खातीर एकल्याचे OET एग्जाम पास जावचे करपा मेळचे खातीर एकल्याचे थायरॉयड आनी विटामीन D प्रॉब्लेम तावन गूण जावचे खातीर एकल्याच्या हार्टाचे समस्ये गूण जावचे खातीर आनी 30 आनी 2 जाणांन प्रत्येक तांच्या त्या सवां खातीर मागोवंक सांगला मोगाचें न्हू ह्या भोंवडां खातीर आमी मागता आसतना आनीकी साबार ते सवांगसर आसात मायकल शारोन आनी सावियो फेर्नांडीस तांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगला जुलियट नोरान्ना 70 आनी 4 वर्सां प्राय मेमरी पावर तिचे गेल्या ती परत फाटीं तिका मेळचे खातीर सारा म्हणलें 3 वर्सांचें भुरगें ताच्या बऱ्या भलायके खातीर रोसलीन डिसिल्वा ताका एक बरें काम फावो जावचे खातीर मागोवंक सांगलां हेविना डेसा ताका बऱ्या सांबाळाचें बरें काम दुबायन फावो जावचे खातीर मागोवंक सांगलां देवदीन मतायस सेरा विल्सन सेरा विल्फ्रेड सेरा मार्क रोड्रिगेसांचे आत्मे शांती मागोवंक सांगलां रीटा आनी जेडन तांच्या कुटुंबा खातीर मागोवंक सांगलां विनोद फ्रेमिना आनी क्रिस्टन तांच्या बऱ्या भलायके खातीर आनी तांच्या तेसावां खातीर मागोवंक सांगलां मोगाचें न्हू तशेंच एका कुटुंबाच्यांनी तांणी इन्वेस्ट केल्ले पयशे ते फाटीं मेळचे खातीर प्रत्येक जावन आनी एक कुटुंब कश्टांत सांपडलां तांचे पयशे आसले बरो होगडावन घालून घेवन सांजुदाच्या मजतीन बऱ्या मनाच्या मनशाच्या सहकारान थोड्या मापान तरी ते फाटीं तांकां मेळचे खातीर सुमयाची सकत विशेश करपा थंयसर वालचे खातीर आमी मागया एका कुटुंबाक एका बरो जागो घर जागो फावो जावचे खातीर तांच्या नांवार रेजिस्ट्रेशन जावचे खातीर मागोवंक सांगलां आनी एका कुटुंबाच्यांनी तांचो जागो बऱ्या मोलाक बेगीनच विकून वेचे खातीर प्रोसेस जावन आसा तें सगळें बरें जावन विकून वचून तांकांय आर्थीक समस्यांतल्या कश्टांतले सुमयान नीव रावचे खातीर त्या कुटुंबा खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू हाच्या सांगता सबाज जाणां हर एक दीस म्हणल्यार बरें हांगासर येतात तांचे खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर मागोवंक सांगतात मोगाचें न्हू हर एक तेसावां म्हजे कडेन मागोवंक सांगलेलें हांवें जे कोणाक मागता म्हूण बसयलां तांची तेसावां ह्या घडये हांव उभान दिता आसतना तुमच्या कडेन कोणें मागोवंक सांगलां वा तुमची कितें तेसावां मागणी आसात ही सक्कड ह्या घडये धन्या देवाक उभान दिवा आनी मागया मोगाचें न्हू अरदान तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान महिमा तुका सुमयान जेजू महिमा तुका स्तुति तुका सुमयान जेजू नमन तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू प्रणिपात तुका सुमयान जेजू जय जय तुका सुमयान जेजू हालेलुया 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 मोगळा जेजू वडापातीनी भक्तीपणानी बावडा हांगासर आयल्या संजुदाक समर्पण केल्या या पवित्र थळार आसात संजुदाची मजत मागतात मजती तुझ्या कडेन मागतात या बावडांचे तुजी दाल दिश घाल तुझ्या मोगाल दिश घाल तांकां बरी भलायकी बरेपण दी तांणी आशिल्लें मागिल्लें तांच्या काल जमान्यांत तुझ्या मोगाल दवरली मागणी तूं मानून घे तांच्या मागण्यांत तूं हात दी तुजी सकत पद्मी आयचे दिसा या पवित्र थळार परजोळ दी वाळोवन दी करपा वाळोवन दी बरेपण या बावडांक लाभून दी touch them Lord Jesus bless them anoint them may your mighty power flow Jesus touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus Jesus bless them Lord Jesus bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus may your mighty power flow hallelujah 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 सकड़ा मी दी बिगलिया म्हज्या मोतीर खाळोकान म्हजो भावार्थ दंडोळोंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तले पदवेन पयस जावं दे हे वर्त्या संदा म्हज्या काळजाचे गुंडायतान हांव तुका उलो मारता अशा संडल्यान बरोवस दिवचे किरी देणे देवान तुका दिला म्हजे जिणयेचे खांटे गुंटे म्हज्या काळजाचे खोटसाण हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माई पासी नांवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसून वर हांवें वडापातीनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमे वंदना तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमेन एक घडी भरतळे दांपिया
ह्या पवित्र थळाक आयिल्ल्या मारिपाद आमकां लाभच्या त्या सक्कड बरेपणा खातीर, कुडीच्या भलायके खातीर, मतीच्या समाधाना संतोषा खातीर, आत्मीक दादोसपणा खातीर आमी मागल्यांक मेळच्या त्या आशिर्वादांक आनी आमच्या आनी तांच्या जिवितांत घडच्या त्या सर अद्भुतां खातीर एक घडी धन्या देवाक अर्घान दिवया. तसो उपकार आमी आठोवया. मोगाच्यान व्हडा भक्तीपणान पातयेनीन तुमी हर एक मंगळार म्हणल्या परी हांगासर येतात, तुमची मागणी उबान दितात. खंडीत तो देव तुमकां आपडला, आपडतेत आसा. त्या देखून ताका आमी अर्घान दिवया. तसो उपकार आमी आठोवया. हांव अर्घान दिता जेसू, हांव अर्घान दिता जेसू, हांव अर्घान दिता जेसू म्हज्या काळजा. हांव अर्घान दिता जेसू, हांव अर्घान दिता जेसू, हांव अर्घान दिता जेसू काळजा. अडचणांक बरी भलायकी फावो जाल्ल्या खातीर अर्घान दितात. एकल्याक सांबाळांत सड जाल्ल्याक प्रमोशन जाल्ल्या खातीर अर्घान दिता. एकल्याच्या काजाराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्घान दिता. एकलो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जाल्ल्या खातीर अर्घान दिता. एकल्याचें घराचें काम पूर्ण जाल्ल्या खातीर अर्घान दितात. सौगां बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जाल्ल्या खातीर अर्घान दितात. एकल्याक भुरग्याचें देणें फावो जाल्ल्या खातीर अर्घान दितात. दोगां बरी सैरीक फावो जाल्ल्या खातीर अर्घान दितात. परत ह्या भोंवडां संगी मेळया, धन्या देवाक अर्घान दिवया. हांव होगळां दिता जेसू, हांव होगळां दिता जेसू, हांव होगळां दिता जेसू म्हज्या काळजा. हांव होगळां दिता जेसू, हांव होगळां दिता जेसू, हांव होगळां दिता जेसू काळजा. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या पिडेस्त भावंडा बसत देवा लागीं आतां आमी विश्वासान मागया. सर्वेस्वर आमकां वायटांतली आनी अणवारांतली निवार आयक आमचें प्रार्थना येसू मिया. सर्वेस्वरा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर. आयक आमचें प्रार्थना येसू मिया. सर्वेस्वरा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या दाक्तेरांक, नर्सांक आनी सेवा कामपाव आयक आमचें प्रार्थना येसू मिया. सर्वेस्वरा सकड पिडेस्तांक ताळण्या आनी पातकांतली निवार. आयक आमचें प्रार्थना येसू मिया. सर्वेस्वरा तुज्या मणयाऱ्यांनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बरती भलायकी आनी कुडी आत्मेची घटाई दी. आयक आमचें प्रार्थना येसू मिया. सर्गींच्या बापा आयच्या दिसा आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य संवाद जारी कर. सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष समाधान तांकां फावो कर म्हूण मागता. आयक आमचें प्रार्थना येसू मिया. सर्गींच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसारलेलेंचे त्या सवां आमी तुका समर्पण दिली. तुजी खुशी वयता ती सर त्या सवां तूं जारी कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थना येसू मिया. मोगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत फावो तें काम नासतना कोस्टोवच्या स तुज्या भुरग्यांची काकूत कर. तांकां बरें काम फावो कर. तांची जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थना येसू मिया. दयाळ बापा फावो ती जिणे सांगाती मेळनासतना कोस्टोवच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दया दाखय. तांकां बरे जिणे सांगातीन मेळोन बरें कुटुंब जिवीत जियोवचें देणें फावो कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थना येसू मिया. सर्वेस्परा भुरग्याचें देणें आशेतल्या सर काजारी जोड्यांची बिरमोत पाव. तांच्या काजारी जिविताचें मोगाचें फळ भुरग्याचें देणें तांकां फावो कर. तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थना येसू मिया. सर्वेस्परा आयताराच्या दिसा आवयांचो दीस आमी समर्पण केला. ह्या घडी आमच्या सकड आवयांचो उगडास करता. हांगासर आसलेल्या सकड आवयांचो उगडास घालून तुका अर्घान दिता, तुका दिन वाचता. आवयपणाचे देण्याक दिल्ल्या खातीर तुजो दिन वाचता. आवयांक देवादीन जाल्ल्या आवयांक ससनाचो विशय मागता आसतना हांगासर आसच्या आवयांक, आमच्या कुटुंबांनी आसच्या आवयांक बळ भलायकी, मती समाधान, संतोष दी. सदांच तांच्या बगलेक राव. तांच्या आवयपणाची जबाबदारी बऱ्यान पाळूंक तांकां आदार करपा, बेसांवांनी बर तांच्या भुरग्या बाळातावन तांकां खरो संतोष समाधान लाभय म्हूण मागता. आयक आमचें प्रार्थना येसू मिया. सर्वेस्परा हांगासर आसच्या कुटुंबांनी आसच्या गांवांत परगांवांत आसच्या सकड नर्सांक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. सुमया तुजे मिसांव ती करनासात, भलायकेचे मिसांव तो वावर करनासा. तांकां बळ भलायकी दी. तांकां सदांच तूं राख आनी सांबाळ. सकड वायटा विघ्न अवघडांतले तांकां राख. तांणी उदार मनान सेवेच्या मनोभावान तांच्या पिडेस्त तांची जतन करूंक तांकां आदार दिवं. आनी त्या मारीपाद तुजें भलायकेचें देणें तांकां पिडेस्तांक दिवंक तांकां तुजी हातेरान जावन उपाय कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थना येसू मिया. सर्वेस्परा आख्या संवसारार तुझ्या पुताच्या जीवन बना मारीपाद आडली शांती समाधान राज जाऊन दी. प्रत्येक जण आमच्या भारत देशांत
आमच्या भारत आणि पाकिस्तानामध्ये असले झुजाचे मोडा नितलोवन शांती समाधानाचे वातावरण थंयसर रुता जावं दी आनी तशें सगळ्या भारतांत भयोत्पादन कोमवाद असली मारेकार खरगां पयस सरून शांती समाधान आमच्या समाजान रुता जावं दी म्हणून मागता हांव. आयक आमचे प्रार्थने सुम्या. मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक. नमारणीये काकुटीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृतनी बरोवशा तुका मिलो मारता आमी पदे सेवेची बाळका या तुका कोणान दसता अस्कार उस्का असून आमी तुका रुदान करता तो तुमचे शेकाय येता तुजे गांवचे दोळे आमचेर परती आणि आपदेशा उपरांत तुजे सदैव पावल जेसू आमकां दाखय हे दाळे मोगळे दुलोबी हांव खारी मुरये बगेवन ती देवाचे महोत्सव विनाती कर क्रिस्ताच्या अपसण्याक आमच्या खातीर. आमचे दोन्ही हात आमच्या तकलेचेर आमी दवरया दोळे दांपया पिडेस्तां खातीर मागता आसतना ह्या कुडींत कितेंय पिडा आसा कितेंय ऊन आसा सगळें नापाय जावं दी बरी भलायकी आमच्या हरी एकल्याच्या कुडीन वाळोवन दी म्हणून मागतना जे पिडेस्तां खातीर तुमी ह्या घडये मागोवंक आशेतात तांकांय सोमयाच्या पांयान ताळाडा समर्पण करा त्या पिडेस्तां खातीर मागा खंयचीय तरेच्या कुडीची पिडा मोतीची पिडा खंयचीय पिडा जावंक बरो समाधाना खातीर संतोशा खातीर ह्या घडये प्रत्येक जावन मागा मोगाच्यान त्रिएक देवाक मान करतना त्रिएक देवाची कृपा सकत ह्या कुडींत आमच्या वाळोवन दी आमी मागच्या त्या कुडींनी वाळोवन दी म्हणून आमी मागया. महिमा तुका सरपदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्त आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा थंय घेवचे तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गूण करून तुवें खुशी वेली. महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय. प्रार्थुया दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आणि मतीच्या वाकुडीच्या पिड्यांनी कश्टांच्या तुझ्या साकरा आणि साकरणीचे दाळ दिश घाल तुवें रसल्या नंगा नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकणली नितळ जावन पिडेशिडेंतली गूण जावन वेगीच आनी भलायकी जोच्या क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सोमयाचे नवी आमचो आधार ताणे रचला स्वर्ग आनी संसार सर्वेस्व तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसूं. दाळ सोमया बावर्तांच्या बुजोवन धरा तुजी मीठ मेहनतलेली दाळ आमी मागता पिडेशिडेन कोश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजणी आनी मानाभेद पयस करून एकामेका काळजांतान बोगसून जिवंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टावरवीं सुदारून तुजे दायन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण भोगून दी. तूं दाळ सोमी सदांच तांचे संगत राव तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गान दिवन दीत जो जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. सर्वेस्व देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकार तुमचेर फांकून तो तुमकां मई पासन आनी काकोतीन वागो दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. देवाचो एकलोच पूज्य जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसोने प्रमाणे संसार सरापर्यंत आमचे संगत आसा तो तुमचे सवय रावन तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमची राखण कर. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले तो तुमचे देयाचे सर वायट बसपून उडोव आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत कर. आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मा आपला आशिर्वाद तुमचेर वतू आनी तुमचे समे सदा आसो. दिंबयेचेर आमी रावया सक्रमेंतांत जेजूक आमी स्वागत करया थोडो वेळ त्या जेजू सांगत आमी करसुया. जेसू बऱ्या गोड्या जेसू स्वाधीक बळ्या सगळीं थांव तूं देवलय सोदूंक म्हाका आयलय. पळे हांव तिशे
आनी भयणीनो, पाटी म्हाका आपय, गायांत तुज्या लिपय, नानोन पवित्र रक्तांत दवर सदां काळजांत. त्या जेजूक बऱ्या गवळ्या म्हणून आमी उलो मारलो, स्वादीक बोळ्या म्हणून आमी उलो मारलो. जेजू बरो गवळी मोगाचे न्हू. जेजू बरो गवळी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा मोगाचे न्हू. आमी हरी एकल्यो ताचे शेळयो, आमच्या सोदनेर तो ह्या संवसाराक आयिल्लो, ताचे खातीर न्ही, आमचे खातीर. आमकां परत ताचे थंय आडूंक, पाटी आडूंक, ताच्या काळजांत सदांच एक करून दवरूंक, बापा थंय आनी ताचे थंय एकवटून रावचे खातीर ताचें देव सैंब सांडून मनशा सैंब घेवन ह्या संवसाराक तो आयिल्लो मोगाचे न्हू. आमकां शिक्षा दिवंक न्ही, आमची झरती करूंक न्ही. ताणें आमचो इतलो मोग केलो की, इतलो मोग केलो की आमचे खातीर मनशा रूप घेवन ह्या संवसाराक आयिल्लो एक बरो गवळी जावन आमकां ताच्या शेळयांक ताच्या गोपांत दवरच्याक, ताचे थंय एकवटावच्याक मोगाच्या भावा आनी भयणी. त्या देखून जुवांव सवांजेल अध्याय 10 वाक्य 10 तो म्हणटा, हांव आयलां जिवीत दिवंक, बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत दिवंक. एका बऱ्या गवळ्यान ताजें जिवीत आमचे खातीर झरयलें, आमचे खातीर वारयलें. ताच्या रक्तांत आमकां ताणें नाणयलें, आमकां पाटी ताच्या गोपांत ताणें हाडलें, ताच्या काळजांत परत आमकां दवरलें. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, त्या खातीर ह्या संवसाराक तो आयिल्लो मोगाचे न्हू. हांगसर आसा तसोच आमी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमचे मुखार खरोच आजार आसा, ह्या उंड्या रुपार आजार आसा मोगाचे न्हू. तो आमचो जीव देव, तो मेल्लो देव न्ही, तो जीव देव बरो गवळी हांगसर आसा. त्या देखून लुका सवांजेल अध्याय 4 वाक्य 18 ताणें ह्या संवसाराक आयिल्ल्या वेळार आपणाचें मिसांव कोणा खातीर, कित्या खातीर हांव आयलां तें स्पश्ट केलें. देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा, दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करच्या, बंदेन आसल्यांक सुडका, कैद्यांक सुडका, दंडसातेल्यांक सवकासाय, कुर्ड्यांक दिश्ट दिवंक आनी सर्वेस्पराच्या दयामायेचे वरास पसरूंक म्हूण हांव आयलां म्हणालो. आनी ताणें सगळ्या ताच्या जिवितांत तेंत केलें मोगाचें न्हू. हर एकल्यांक शिंपडलेल्यांक, हर एकल्याक भायर पडलेल्यांक सांगात हाडूंक, एकवटीत दवरूंक ताणें प्रयत्न केलें. आनी निमाणें त्या खातीर ताचें रगत वारयलें मोगाचें न्हू. तसो जीवच आमचे खातीर ताणें वारयलो मोगाचें न्हू. त्या देखून सांत पावलो फिलिप्पी घरांक बरोवन अध्याय 2 वाक्य 9 ते 11 म्हणटा, ताणें आमचे खातीर केल्ल्या त्याग साक्रिफिसा खातीर देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर्व नांवापरास व्हरतें नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशी वेली भागवा जाय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी, सर्गी, संवसारी आनी पाताळी आनी परगडी जाय म्हूण हर एका जिबेन देवा बापाच्या महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण आमचो सोमी. त्या देखून मोगाचें न्हू, आज तो आमचे खातीर आयिल्लो आमचो सोमी जेजू क्रिस्त. त्या देखून आज म्हज्या आनी तुज्या जिबेन आमी परगट करी जाय तो सोमी क्रिस्त म्हणलें आमी परगट करी जाय. आनी आमी ताचे मुखार दिंबी मोडी जाय, आमी दिंबी बागवा जाय. आनी हर एक काळी आमच्या काळजा मनांत थावन ताका आराधन, स्तुती, मान, महिमा आमी दिवंक फावो मोगाचें न्हू, फावो. त्या देखून तो सांत पावलो तिमोथीक बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 3 वाक्य 16 ताचे विशयांत भोव अपूर्वायची उतरां सांगता, मोलादीक ग्रेस्तगायन बरलेलीं उतरां सांगता. एक घडी चीत दिवन आयकोवया मोगाचें न्हू. तो म्हणटा, दुबावाविने वो आमच्या समर्थेचो वर्तगूट. ही उतरां आमच्या भावार्थाचो वर्तगूट दुबावाविने तो म्हणटा. आनी मुंदरसून म्हणटा, कुडीन तो दिश्टीक पडलो, आत्म्यान ताचे विशीं रुजवात दिली, देवदूतांनी ताका देखलो, जनांगा मदें परगट केलो, आख्या संवसारांत वळखून घेतलो, उंच अंतराळी महिमेवंत केलो. त्या देखून जेजूची ओडवीकाय, ह्या क्रिस्ताची ओडवीकाय सांत पावलो तिमोथीक बरयल्या ह्या पत्रान म्हणटा, कुडीन तो दिश्टीक पडलो, आत्म्यान ताचे विशीं रुजवात दिली, देवदूतांनी ताका देखलो, जनांगा मदें परगट केलो,
आख्या संवसारांत वळखून घेतलो, ऊंच अंतरळी महिमेवंत केलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. सगळा एक घडी आमचे दोळे धांपिया, आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. ओसू क्रिस्त सोमी म्हणलें ह्या घडी आमी ओळखून घेवया. मोगाच्यान काळजान तावन दुबावाविने आमी ओळखून घेजय. आमचे खातीर मनीस जाल्लो देव वस्तू म्हणलें आमी ओळखून घेजय. मोगाच्यान दुबावाविने दुबावू नाका. अखंड पातयेनीन बावार्थान तुमच्या काळजान तावन क्रिस्त तस्सू क्रिस्त म्हणून ओळखून घेया. तस्सू क्रिस्त म्हणलें ओळखून घेवया. ताचेर पातयेनी दवरा. तुमकांच ताका समर्पण करा. मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, ताची सकत अगणित जावन आसा. ताका असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. हर एक संगती ताणें कशी व्हेल्या साध्य मोगाच्यान. तेगून बावर्थान मानून घेया, बावर्थान पातयेनी दवरया. तुमकां संपूर्ण तरान ताच्या पांयां तळा समर्पण करा. ताचेर विश्वास दवरा मोगाच्यान. तुमची जबाब तुंसू क्रिस्त तुजेर आमी पातयेतां. तुंस क्रिस्त तुजेर आमी पातयेतां. तुंसू क्रिस्त तुजेर आमी पातयेतां. तुंस क्रिस्त तुजेर आमी पातयेतां. आमच्या सोडून पासून मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्लो तुंस क्रिस्त तुजेर आमी पातयेतां. देव तरी मुरयेक आनी झुजे विधेय जावन जियेल्लो. तुंस क्रिस्त तुजेर आमी पातयेतां. कुटुंबाक आदार जावच्याक झुजे संगी सुताराचें काम केल्लो. तुंस क्रिस्त तुजेर आमी पातयेतां. देवाचे राज परगडच्याक इस्रायलान पयन केल्लो. तुंस क्रिस्त तुजेर आमी पातयेतां. देवाचे उतार इस्रायलाच्या सिनेगोगांनी शारांनी शिकयल्लो. तुंस क्रिस्त तुजेर आमी पातयेतां. परगड जिणे वेळी जायत्या पिडेस्तांक गुण केल्लो. तुंस क्रिस्त तुजेर आमी पातयेतां. समाजांत अशें विविध तरेचे वायट खंडन केल्लो. तुंस क्रिस्त तुजेर आमी पातयेतां. शोषित वर्गाच्यांक सांगात दिवन तांचो थाळो जाल्लो. तुंस क्रिस्त तुजेर आमी पातयेतां. सत न्यायनीत उखोवन दवरलेलो. तुंस क्रिस्त तुजेर आमी पातयेतां. समाजांत शांती समाधान आनी संतोष हाडलेलो. तुंस क्रिस्त तुजेर आमी पातयेतां. शेगुणी जिणेन आनी प्रमाणीक वावरान देवा बापाक महिमा दिल्लो. तुंस क्रिस्त तुजेर आमी पातयेतां. त्याग सक्रिबीस आनी सेवेच्या जिणेन हेरांचे जिवीत संतोष भरीत केल्लो. तुंस क्रिस्त तुजेर आमी पातयेतां. देवसराच्या पासांतल्या आनी संवसारांतल्या बंदपासांतले जायत्यांक मुक्ती केल्लो. तुंस क्रिस्त तुजेर आमी पातयेतां. आमच्या पातका खातीर अपमान अवमान नलिसाई केबदायो सोसुल्लो. तुंस क्रिस्त तुजेर आमी पातयेतां. आमच्या पातका खातीर जरबादाचे मार खांट्याचो मुकुट स्वीकार केल्लो. तुंस क्रिस्त तुजेर आमी पातयेतां. आमच्या सोडवणे खातीर बरादी कुरीस ववन खालवार पर्वत सोडलेलो. तुंस क्रिस्त तुजेर आमी पातयेतां. मनशाकुळाक सालवार करूंक नालिसाईच्या कुर्सार उमकाळून जीव भेटयलेलो. तुंस क्रिस्त तुजेर आमी पातयेतां. जिवंतपणाचो बरोवसो जावन तिसऱ्या दिसा जिवांत उठलेलो. तुंस क्रिस्त तुजेर आमी पातयेतां. पवित्र आत्म्याक दंड आमकां धैर्यादीक आनी सक्तिवंत केल्लो. तुंस क्रिस्त तुजेर आमी पातयेतां. येवकरिस्तांत सदांच आमचे मदें वस्ती करचो. तुंस क्रिस्त तुजेर आमी पातयेतां. तुजी प्रतिरुपां जावन आमकां हर एक लागी नेटो इल्लो. तुंस क्रिस्त तुजेर आमी पातयेतां. तुंसू क्रिस्त तुजेर आमी पातयेतां. तुंस क्रिस्त तुजेर आमी पातयेतां. तुंसू क्रिस्त तुजेर आमी पातयेतां. तुंस क्रिस्त तुजेर आमी पातयेतां. तर मोगाच्यान सक्कड आमी बसया. ह्या सोमयाक आराधन करन आमी गावया. आमच्या काळजा मनांत हांव म्हणया, तुंसोमिया म्हजो गवळी, तुंसो म्हजो सर्वस्व. पांचव्या सोऱ्याक आपोवन वचो तुंसो एक खरो म्हजे जिविताचो गवळी म्हणलें वळखून त्या जेजूक आराधन करन नमन करन हें गीत आमी गावया. तुंसोमिया म्हजो गवळी, तुजी दया दिश्टास निरंतरी. तुंसोमिया म्हजो गवळी, तुजी दया दिश्टास निरंतरी. तुंसोमिया म्हजो गवळी,
दयादिष्टास निरंतरी तो सौम्या मोजो गवळी तुझी दया दिशास निरंतरी. आमकां दिसपरते ग्रास दिवचो, दिसपरते आमचें पोशण करचो. कुडीचें खाण मात्र न्ही, प्रत्येक जावन ह्या येवक्रिस्त मारिपात आत्मीक थान आनी बूक बगोवचो आमचो सोमी आमचे मुखार आसा. ताचे की वर्तो दुसरो ना, ताचे की वर्तें ताणें दिवचें खाण आमकां दुसरें ना. ताचें मांस आनी रगत एक बरो गवळी जावन आमचो पोस करता, पालन पोशण करता. त्या सोमयाची स्तुती करया, आराधन करया, नमान करया. तणे तणासल्या जाग्यारी सोम्या तूं म्हाका व्हरून पावय. तणे तणासल्या जाग्यारी सोम्या तूं म्हाका व्हरून पावय. नितळ उदकाचे बगलेरी सोम्या तूं म्हाका व्हरून पावय. नितळ उदकाचे बगलेरी सोम्या तूं म्हाका व्हरून पावय. तूं सोम्या म्हजो गवळी तुजी दया दिशास निरंतरी. तो सुमी आमच्या संगात आसतना आमकां कसलेंच बेबिरान ना. ह्या आमच्या संवसारी पैना वेळार आमकां निरंतरी सांगात दिवचो, त्या शाबीत बंद रागोवन पावोवचो. सुमी आमचें बळ, आमची सकत, आमचें सर्वस्व. त्या देखून सुमयाक सांगया, तूं आमच्या सांगात वाटेर आसल्यार आमकां बेबिरान ना. तुजो आमकां शेवटा पावयताय, तुजो आमचो आदार, तुजो आमचें सर्वस्व म्हणलें वळखून त्या सुमयाक आमी आराधन नमान करया. नासलेले देवाटेरी सोम्या तूं म्हाका व्हरून पावय. बेनासलेले ते वाटेरी सोम्या तूं म्हाका व्हरून पावय. सत्ता नितीचे सवळेरी सोम्या तूं म्हाका व्हरून पावय. सदा नितीचे सावळेरी सोम्या तूं म्हाका व्हरून पावय. तूं सोम्या म्हजो गवळी तुजी दया दिशास निरंतरी. तुझी दया दिशास निरंतरी. तुझी दया दिशास निरंतरी. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ. ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ. ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ. ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ. ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ನಮನ. ಯೇಸುವೆ ನಮನ. ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ. ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ. Hallelujah. 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 म्हज्या भवन आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजू म्हणटा, म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात, हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात, हांव तांकां वळखतां, ते म्हज्या फाटल्यान येतात. एक गवळी मुखार येता, ताच्या ताळ्याक बकरे कान दितात आनी हर एका बकऱ्याचें नांव कान गवळी आपयता, कित्याक तो तांकां हर एकल्याक वळखता. ते कोण कितें ताका कळीत आसात, हर एकल्याक वळखता आनी ते ताचो पाटलाव करतात. तुमी पळयलां जावं बरो, हिंड सोरोवन वेताना
चवडेपटी फाटल्यान असतात पूण थोडे पटी तो गोवळी मुखार वेता आनी बकरे तेच्या फाटल्यान येतात मोगाच्यान कित्याक तसो तो बरो गोवळी म्हणलें तांचो फाटलाव करतात मोगाच्यान म्हाका उडास आयलें हांव युरोप टुराक गेल्लो एक 2 वर्सां पयलें युरोप टुराक गेल्ल्या वेळार रोमाक पयिल्लें सुरवात बुधवार असो दीस पापसाहेबाक बेडसो तो दीस आनी रोमाक गेल्लेल्या वेळार त्या वातिकानांत थंयसर भोवूंक आसलें त्या घरा भितर तें व्हडलें घर पोर पापसाहेबाचें विसोम जालें सिस्टन चापल त्या चापला वचूंक आनी ताच्या उपरांत सगळें थंयसर जायते जागे आसात त्या वातिकानांत भोवूंक आनी ताच्या भितर गेल्लेल्या वेळार आमच्या सांगात एकलो गायड आसलो युरोपाक वा इज्रायल टुराक येतना आमकां कळीत आसा एकलो गायड मुखार येता वाट व्हरून ताच्या हातांत एक फ्लॅग घे आनी कितें बेतकाटी आनी कितें तो मुखार येता आमी उरले आनी ताच्या फाटल्यान वयचें तो खंय रावता थंय रावचें आनी तो त्या जाग्यांचें विवरण दितेत आसता हें आमी हरी एका टुराक गेल्ल्या वेळार हें चित्रान आमच्या मुखार आसा त्या दिसा अशें घडलें तो गायड एका कुशल्यान वतलो आमी सगळ्यां ताच्या फाटल्यान वयतले हांव तशें म्हणटना ताच्या मदेगात आमच्या मदें आसलो आनी एक व्यक्ती ताणें कालें गेलें आनी एका वाटेन गेलो थोडे स्त्रियो आनी दादले ताच्या फाटल्यान गेले आनी तो गेल्लो ताची वाट चुकली एका दारवट्यान भायर गेलो आनी दुसऱ्याच कुशींतल्यान भायर गेलो आनी आमकां गायड आसलो ताच्या फाटल्यान गेलो आमी वचून जगत्या जाग्याक आमी पावल्या पूण त्या जाग्यार पावतना इनांत मागीर तो बुधवार असो दीस रोमांत इतलो जण पडटा त्या दिसा हरिहरीन म्हणल्या बरी सोदूंक सुरू केलें आमी कित्याक म्हळ्यार मोबायलां वर्क जायनात रोमांत आमचे लागीं आसली भायल्या गांवांत आनी ती तांचे लागीं खंय गेल्यार म्हण आमकां कळीत ना आमी सोदूंक सुरू केलें सगळें रोम शार म्हणल्या बरी तेणें वातिकानान सगळें सोदूंक सुरू केलें हेणें तेणें खंय दिसनात खंय गेल्यार मेळनात कितलो वेळ ताच्या फाटल्यान विभाड जालो म्हणना तांकां सोदनेर आसतना मागीर तांकां कोणें आपण व्हेलें ताणें एका कडेन तांकां रावोवन थंय सोदूंक सुरू केलो आनी एका जाग्यार आमी भेटल्या ताजे उपरांत आमी मेळ्ळ्या मोगाच्यान त्या देखून गोवळी सरको ना जाल्यार वाट व्हरतलो सरको ना जाल्यार वाट चुकली जाल्यार खंय खंय व्हरून वेपाक वयता खंय खंय आमी वेता मोगाच्यान त्या देखून गोवळी वाट व्हरतलो सरको आसा जाय आनी ताचो फाटलाव आमी करी जाय ताचो थाळो आमी आयका जाय आमी शाबीत आनी सोबीत तरान आमी वेता मोगाच्यान त्या देखून जेजू म्हणटा हांव जावन आसा बरो गोवळी म्हज्यो शेळयो म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकातात त्या देखून आमी हर एका दिसा हर एका घडये ताचो ताळो आयका जाय पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मारिपात देवाच्या उतराच्या नियाळां मारिपात दिसपरतें ताचो ताळो आमकां आयकूंक मेळटा मोगाच्यान ताच्या ताळ्याक कान दिलें जाल्यार आमचें जिवीत शाबीत आनी सोबीत मोगाच्यान हें सत हें सोबीत त्या देखून आमी ताचो ताळो आयकाजे ताच्या ताळ्याक आमी कान दिजय मोगाच्यान जेजू आपोस्तलांक आपयतना ताचो फाटलाव करूंक ते मासली पागून आसले जेजून कितें म्हळें येया म्हजो फाटलाव करा त्या ताळ्याक तांणी स्पंदन केलें जेजूच्या फाटल्यान ते गेले आपोस्तल जाले मोगाच्यान आनी आज पवित्र सभा तांकां विशेष मान दिता तांच्या बापायक दोनी पुरो सोडलें जेजूच्या ताळ्याक उलो दिलो पाळो दिलो जेजूच्या फाटल्यान तांणी गेले मोगाच्यान जाक्यो आमी पळयता रुमडीच्या रुखार सोडलो जेजू पळोवन जी आशा पूण जेजू त्या सुवाते भोंवतान कितें म्हणलो जाकेवा वेगी सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवंक जाय ताचो ताळो जेजूचो ताळो जाकेवाक आयकलो रुखार तावन सकला देवलो जेजूचो फाटलाव ताणें गेलो ताचें जिवीत परिवर्तन जालें एक नवत्व व्यक्ती मनीस जावंक पावलो समाजेन मान गौरव मेळचो व्यक्ती जावंक पावलो जिविताचें परिवर्तन जेजूच्या ताळ्याक लागून समारियेचे श्री जुवांचो वंजेल अध्याय 4 वाक्य 1 तावन वाचतना त्या बाई कडेन जेजू आनी तिच्या मदलें संभाशण आनी जेजू तिका म्हणटा हांव दितां तें उदक पियेता तो परत्यान केदींच ताण येवचोना हांव ताका दितां तें उदक ताचे भितर एक जर जावन सासणीक जिविताक उमाळून वालतलें जेजूची उतरां आनी त्या उतरांक तिणें पाळो दिलो आनी तक्षण ती कितें म्हणाली सैबा दी म्हाका तें उदक म्हाका जाय तें दी जेजूचो फाटलाव तिणें गेलो तिचें जिवीत परिवर्तन जालें एक नवी व्यक्ती जावंक पावली मोगाच्यान सगळ्या पवित्र पुस्तकाचेर आमी पळयलें जाल्यार असलीं जायतीं निदर्शनां आसात जेजूच्या ताळ्याक देवाच्या ताळ्याक पाळो दिवन तांचें जिवीत नंदन केल्लें तांचें जिवीत वर्तें गेल्लें तांचे जिवितान असर्यां अद्भुतां घडल्लीं
भोगुल्ली जायतीं जाणां आमच्या मदें आसूंक बरो देवाच्या ताळ्या प्रकार देवाच्या उतरा प्रकार जियोन जिवीत नंदन केल्लें बेसांवांनी भरलेलें मोगाचें जायतीं जाणां आसात कित्याक तो आमकां हर एकल्याक वळखता मोगाचें आमचे हर एकल्याचें नांव ताका कळीत आसा त्या देखून तूं किर्तन 139 वाक्य एकतावन वाचतना तूं केन्ना उरताय बसताय आडपडटाय न्हिदताय खंय वेताय कितें करताय तुज्या जिबेचेर उतार येवच्या पयलें हर एक संगती तुज्या विशयान ताका कळीत आसा ताका कळीत नातलें म्हज्या आनी तुज्या विशयान खंयचेय ना हर एक संगती त्या देखून आमी ताका म्हणटा जेजू बरो गवळी आमकां शेळयांक वळखता आमी ताचो पाटलाव करनासाव आमी ताची शेळयो जावन आसा ताचो ताळो आमकां आयकोंक आमकां हर एकल्याक तो आपोवन दिता उलो दिता मोगाच्या भवन आनी भयणीनो एक घडी आमचे दोळे धांपिया मोगाच्यान सगळ्यां एक घडी आमचे दोळे धांपिया आमचे दोनी हात आमच्या मुखार उधारे दवरया मोगाच्यान एक घडी आमचे दोनी हात आमच्या मुखार उधारे दवरया त्या सुमया मुखार आमी कितेंच न्ही म्हणलें आमी वळखून घेवया ताच्या ताळ्याक पाळो दिवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागया आमी त्या सुमयाक उलो मारया आमच्या ताळ्याक कान दी आमकां आमच्या मागण्याक चीत दी तुजेर आमकां भरवोसो दवरूंक कृपा दी आनी तुज्या सावळेंत रावोंक तुजो ताळो आयकोंक तुजो ताळो पाळो करूंक आमकां कृपा दी म्हूण ते जेजू कडेन आमी मागया मोगाचें आमचो ताळो न्ही जेजूचो ताळो आयकूंक संवसाराचो ताळो न्ही जेजूचो ताळो आयकूंक आमकां कृपा दी म्हूण ते जेजू कडेन आमी मागया मोगाचें ताजी कृपा आमी मागया कळसांत सुमिया उलो हांव मारता ताळ्याक म्हज्या कांतूंक दी संवसारांत सलवून तुजेशी आयला मागण्याक म्हज्या चितू दी कळसांत सुमिया उलो हांव मारता ताळ्याक म्हज्या कांतूंक दी संवसारांत सलवून तुजेशी आयला मागण्याक म्हज्या चितू दी बरवोसो तुजेर मोसो दवरून शरणा आयला सुमयाचेर आमी बरवोसो तुजेर मोसो दवरून शरणा आयला जाला हांव एकसुरो अस्रो दी सावळेन तुज्या जाला हांव एकसुरो अस्रो दी सावळेन तुज्या बरो गवळी तूं जावन शेळयां खातीर जीव दिताय सुकोन गेल्ली शेळी हांव रक्षण म्हाका लाभयताय मोगाच्या बाबा आनी भयणी संवसारी ताळ्याक काळो दिवन आमचें जिवीत आमी होगडायलेलें आसा त्या देखून देवाचो ताळो इन्कार केला आमी सबारपडी आमच्या अंतस्करणाचो ताळो आमी इन्कार केला ह्या घडये त्या देवाच्या ताळ्याक पाळो दिवंक त्या देवाच्या ताळ्याच्या प्रकार आमी जियोंक आमकां कृपा दी म्हूण त्या बऱ्या गवळ्या जेजू लागीं आमी मागया मोगाचें बरो गवळी जावन तूं शेळयां खातीर जीव दिताय बरो गवळी जावन तूं शेळयां खातीर जीव दिताय सुकोन गेल्ली शेळी हांव रक्षण म्हाका लाभयताय सुकोन गेल्ली शेळी हांव रक्षण म्हाका लाभयताय
जाला एक सुरो अस्रोदी सवळे तुझ्या पिढे शिडेंत वळवळतना दिश्ट तुझ्या कुर्साक लायता कष्ट नश्टांत सांपडतना निराशी हांव जावं सोना मगचे न्हू सुमयाचेर नदर आमी दवरया पिढे शिडेंत कश्टा दुखा वेळार सुमयाचेर पातयेनी दवरया ताच्या थाळ्याक पाळो दिवंक आमी प्रयत्न करया सुमी निरंतरी आमचे लागीं उलयता आमकां वळखता आमकां हरी एकल्याकी ताच्या मोगान दवरता घेता एक बरो गवळी जावन पिढे शिडेंत वळवळताना दिस तुझ्या कुसाक लायता पिढे शिडेंत वळवळताना दिस तुझ्या कुसाक लायता कष्टा नश्टांक संपडताना निराशी हांव जावं सोना कष्टा नश्टांक सांपडताना निराशी हांव जावं सोना कळसांत सुमया उलो हांव मारता ताळ्याक म्हज्या कांतून दी संवसारांत सलवून तुजेशी आयला मागण्याक म्हज्या चिंतू दी बरवसो तुजेर मोसो दवरून शरणा आयला जाला एक सुरो अस्रोदी सवळे तुझ्या अस्रोदी सवळे तुझ्या Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगचनो आता आमचो भाऊ एक साक्ष दिवंक आशेता ताचे जिवितांत सुमयाचेर पातयेनी दवरून विश्वास दवरून त्या ताळ्या प्रमाणे जियेल्या वरवीं ताचे जिवितांत जाल्ल्या बरेपणा खातीर त्या सुमयाक साक्ष दिवंक तो आशेता तेदून ताची साक्ष मोठ्यान आमी आयकवया ह्या भावा खातीर आमी देवाक अर्गां दिवया तांच्या जिवितांत तांच्या कुटुंबांत जाल्ल्या बरेपणा खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया त्या देखून आमी पातयेनी वर्त दवरतना आमकांय लाभता म्हणल्यार आमी समजून घेवया हांव फ्रांसीस किनगाळी भुरगेचो प्रेज द लॉर्ड 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 एक पावटी सांजे 7 वरार हांव सोलोन वेताना ते एक जण तालवार हाडून म्हाका मारूंक आयले एका हातान तालवार आनी एका हातांत म्हज्या शर्टाक ताणें धरले हांवें विचारलें तुका हांवें कितें केलां ते पळयत जाग्यार येवन सांग तो म्हणूंक लागलो म्हाका तूं आपयनाका पळयत जाग्यार हांवें सर्गींच्या बापाक विनंती केली सर्गींच्या बापा म्हजो जीव तूं बचाव कर ताणें म्हज्या शर्टाक धरलें आनी ताजी तालवार आसली ताजी तालवार असल्या पर्यंत आसली शर्टाक ताणें धरले ताजे हात कांपक सुरू जाले आनी कितें जालें म्हूण ताजेर विचारलें तो म्हणूंक लागलो तुज्या गळ्यार आसले कोंत हांवें तुटयले देखून म्हाका तूं बक्षी देखून हांवें ताका बक्षिता म्हूण सांगलें आनी इतलें व्हड अजाप केल्ल्या सर्गीच्या बापाक हांव काळजांतल्यान उपकार दवरतां जे कोंत ह्याच जाग्यार ताणें हांवें हेल्लें जावन आसा आनी ते दुसऱ्या दिसा सांजाच्या इमाजी मुखारान दवरले इतले व्हड अजाप केल्ल्या सांजाक आनी मरियमेक काळजांतल्यान उपकार दवरता आमच्या भावाक एक जोरान ताळयो दिया ताच्या जिवितांत देवान केल्ली महिमा देवान केल्लें आसरिया तसो जीव राखल्या खातीर तसो उपकार आमी आठोवया मगच न्हू आमच्याय जिवितांत देव असरिया अद्भुतां करता
पूण आमी सबार पटीन देवाचो ताळो आयकूंक आमी सुकोवन पडटा. आतां पेद्रू आनी जुदास जेजू सांगात आसले. जेजूच्या ताळ्या बरकान ताळो जेजू तांच्या लागीं उलयतलो, जेजू ताळो आयकत आयले. पूण पेद्रून कितें केलें, जेजूक नेगार केलें. पूण आनी एका घडये जेजूचो ताळो, जेजूची उतरां ताका उडासाक आयलीं, गळगळ्या रडलो. ताचें जिवीत परिवर्तन जालें मोगाचें न्हू. पवी सभेची कडब जावंक पावलें. पवी सभेचो पयलो पापसैप जावंक पावलो. ताचे मरीपात वर्ते मिसांव सोमयाचे पोंताक पावलें. पूण आनी एक अशी जुदास जेजू सांगात आसलो विकृत केलें. पूण जेजूची उतरां ताका उडास येवनात. ताचें जिवीत परिवर्तन जावंक ताणें प्रयत्न केले ना. ताचे बदलाक वचून गळपास काडलेलें. ताचें जिवीत अंत जालें मोगाचें न्हू. आज संवसारांत आमी जियेतना आमचे मदें जायते ताळे आयकतात. मनशांचे ताळे, संवसाराचे ताळे, विविध संवसारी वस्तूंचे ताळे आमकां आयकतात मोगाचें न्हू. आनी आमी सुलाबेन ह्या संगतीचे गुलाम जाता. ह्या संगती फाटल्यान आमी धांवता आनी आमचें जिवीत सत्यानाश करून घेता. आमचें जिवीत होगडावन काडून घेता. एका देवाक आमी इन्कार करता, नेगार करता. तें देखून सगळें आमी दिंबेर पडया मोगाचें न्हू. आमचे दोळे आमी दावया, आमच्या काळजाचेर परत आमचे हात आमी दवरया. आमी सुकून पडलेल्यो त्यो घडी आमी उडासा काडया. ह्या संवसारी वस्तूंचे ताळे, संवसारी मनशांचे ताळे, संवसारी ताळे आज आवाज चड आमच्या बोवारी. आमच्या अंतस्करणाचो ताळो आमकां आयकना. देवाचो ताळो सबार पडी आमकां आयकना. बैल्या आवाजाक संवसारी ताळ्या फाटल्यान प्रत्येक जण आमची भुरगीं बाळां युवाजाना आज तांच्या त्या संगतीचे गुलाम जावन ताची जिवीत सत्यानाश होगडावन काडण्याच्या परिस्थितींत आसात मोगाचें न्हू. आज आमी सोमया मुखार आसतना आमचे खातीर, आमच्या भुरग्या बाळां खातीर, युवासाना खातीर पाश्चात्तापया, दूख धरया मोगाचें न्हू. बोगसाने आमी मागया. आमच्या उणेपणा खातीर, अस्करगाय खातीर आमकां नितळ कर म्हण त्या सोमया कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू. प्रत्येक जावन संवसारी वस्तू फाटल्यान, संवसारी संगती फाटल्यान गेल्ल्यान देवाक विसरल्या खातीर, देवाची सखत अगणित आमच्या भावान ताजे जिवितान भोगल्ली आमकांय भोगूंक मेळटा. केन्ना देवा सांगात आमी रावता, देवाचे ताळ्याक उतरांक पाळो दिता. तर ह्या घडी आमी दूख पावया, बोगसाने मागया. देवा लागचें मोगाचें हें पवित्र उदक आमचेर आमी शेणायतना शिमडातना आमकां आमच्या पातकांतली सुडका दी, बोगसाने दी, आमकां नितळ कर म्हण त्या सोमया कडेन आमी विशेश तरान मागया मोगाचें न्हू. आमच्या पातकाची दूख धरया ह्या घडये. पत्कान भरला आमचे काळीज, तुझे विरोधची येऊ जिवीत, आशेतां सांडूंक पत्कारास, खालच्या काळजान मागता काकूत. पत्कान भरला आमचे काळीज, तुझे विरोधची येऊन जिवीत, आशेतां सांडूंक पत्कारास, खालत्या काळजान मागता काकूत. बुकसाणेच्या बापा बगोस आमची पातकां, दया तुजी दातय, दैवीक जिवीत लाभय, रडता आमचे पाताक, मागता तुजी मजत, येता तुजे समर, परता कुर्पेशीवर. बुकसाणेच्या बापा बगस आमची पातकां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सगळं आमी बसया. आतां आमी विशेश तरान पयलें आवयं खातीर मागता. जी कोण आवयो तुमकां मुखार येवंक जाय, सक्रामेंतां मुखार दिंबी घालूंक जाय, येवयेत मुखार. आमी तुमचे खातीर मागता. आवयांचो दीस आचरण केल्ल्या ह्या वखदां आवयां खातीर विशेश तरान परत हांव मागता. सोमयेची सकत कृपा तुमच्या जिवितान वालच्या. जी कोण आवयो आसा तुमकां मागू, तुमचे खातीर मागात. आमी विशेश वयर या सक्रामेंतां मुखार. तुम्ही सगळं आवयो दिंबी घाला. आमी तुमचे खातीर विशेश तरान ह्या खातीर मागता. हांगासर आसली उरले आमी सगळे उबे रावया. दादले आमी भुरगीं बाळां आसली उबे रावया. अब्दुल जे कलामान एक फावटी म्हणली उतरां अशीं आसात. तो म्हणटा, तुज्या आवयक मान दी, तुज्या आवयक गौरव दी.
तुझ्या जिबेचो फाव तुझ्या जिबेची सकत तुझ्या आवय कडेन दाखयनाका कित्याक त्या आवयन तुका उलोवंक शिकयलें म्हणटा तुझ्या आवयक गौरव दी तुझ्या जिबेची सकत तुझ्या आवय कडेन दाखयनाका कित्याक त्या आवयन तुका उलोवंक शिकयलें म्हणटा सोबीत उतरां म्हाका एक आवय आमकां जल्म दिल्ली एक आवय आमचें पालन पोशण केल्ली एक आवय आमकां बऱ्या फुडाराक पावयली एक आवय आमचो मोग हुस्को आसून आमचे कधी दीस रात मागचे आवय जावन आसा तर ह्या सकड आवयां खातीर आमी मागया आमच्या कुटुंबांत हांव देवादीन जाल्ल्यो आमच्यो आवयो तांचोय उडास काडया तांच्या आत्म्या शांती ह्या घडये मागया जर आमच्यो आवयो हांगासर आसात घरांनी आसात तांचो उडास कान ह्या घडये विशेश तरान आमी मागया मोगाच्यान सोमयाची सकत करपा तांच्या जिवितान वालच्या खातीर आमी मागया तुमी आवयो हांगासर आसले तुमच्या दादल्यां खातीर तुमच्या भुरग्या बाळां खातीर तुमच्या कुटुंबा खातीर विशेष तरान मागया तुमच्या काळजा मनांत आसलें दूख बेजाराय खंत हुस्को आनी कितें कश्ट आसात सगळें सोमयाच्या पांयां तळा हें समर्पण करा तुमच्या पिडा शिडा कितें आसा सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण करा भुरग्यां मरिपा जाल्ले गायी कितें आसात सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण करा आनी तुमच्या भुरग्या बाळां खातीर मागा राग द्वेश नाका तुमच्या भुरग्यांनी तुमी तांकां काळजान जावन बक्षिया दादल्यान जावं भुरग्यांनी जावं तुमकां कोणीय दूख येयलां काळजान जावन बक्षिया आनी त्या तुमच्या भुरग्या बाळां खातीर ह्या घडये विशेष तरान मागा तुमच्या काळजान तांचे जिवीत नंदन आमी सक्कडान तुमच्या खातीर मागता उरिल्ले सक्कड दादले भुरगीं तुमच्या उजवात ह्या आवयां ते उबांदन आमी मागया मोगाच्यान दोळे दांपा सक्कडान दोळे दांपा आमी मागया मोगळा जेजू तुज्या आवयक आमची आवय जावन तुवें दिलाय वर्तें तेणें जावन दिलाय आमी तुका अर्गां दिता देवान तुका एक आवय जावच्या मुरयेमाक विसरून काडलें आनी तिच्या मरिपा तूं ह्या संवसाराक आयलय सोम्या तर ह्या घडये आमकां मेळिल्ल्या ह्या आवयां खातीर तुका अर्गां दिता तुका आमी दिन वाचता ह्या सक्कड आवयांक ह्या घडये तुज्या पांयां तळा सोम्या हांव समर्पण करता ह्या भोव पवित्र साक्रमेंतान तूं खरोच आजार आसाय ह्या आवयांचे तुजी नदर घाल ह्या आवयांक बेसांव घाल त्या तुज्या कश्टांच्या पैना वेळार कुर्साच्या वाटे वेळार तुजी आनी तुज्या आवयची नदर एकामेका भेटली एकामेका तुमी बुजयलें तर आज ह्या आवयांच्या काळजा मनांत आसलें दूख गायी पुसून घाल तांकां बुजोवन दी धैर्य दी सांगात दी तुज्या बेसांवांनी ह्या आवयांक बरो संतोष तांकां दी बरी भलायकी दी हरी एका दिसा हरी एका घडये तांची जबाबदारी पाळून तांकां कितें गरज आसा दी तांच्या काळजा मनांत आशिल्लें दूख बेजाराय गाय तें पुसून घाल तुजो संतोष बरेपण तांकां दी म्हूण आमी तुजे कडेन मागता आवयांक ह्या सक्कड आवयांक जेजो ह्या घडये आपोड विशेष सकत करपाक ह्या आवयांच्या काळजा मनांनी वाळय सोम्या तुज्या सक्तेन भो सोम्या आपोड सोम्या जेजो हरी एकल्याक आपोड ह्या आवयांक आपोड तुज्या बेसांवांनी बर संतोष समाधान दी भुरग्या बाळांक जावन तांकां तांच्या पती जावन तांच्या कुटुंबांतल्या सन्यान जावन तांकां समाधान संतोष भलायकी बरेपण दिवंक तांकां आदर दी हरी एक आवय ब्लेस देम लॉर्ड जीसस टच देम लॉर्ड जीसस हील देम लॉर्ड जीसस तांच्या काळजांत आसले तांच्या काळजा मनांत आसले अत्रेक तांची आशा तांची तेसांवां ह्या घडये सोम्या तूं मानून घे ह्या आवयांच्या दिसा संदर्भात आज आमी तांचे खातीर मागतना सक्कड बेसांवांनी बर आशिर्वादांनी बर तांकां नेटय तुज्या कुरपे बेसांवांनी बर सोम्या टच देम लॉर्ड जीसस ब्लेस देम अनॉइंट देम मे योर माइटी पॉवर फ्लो इनटू देयर लाइफ लॉर्ड जीसस ब्लेस देम ब्लेस देम ब्लेस देम bless Jesus 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 I surrender them into your hands Lord Jesus bless them apor somia Jesus apor सक्कड आवयांनी तुमच्या जाग्याक वयचें लो उठून तुमच्या जाग्याक वसा तुमच्या पैकी कोणी नर्स आसा जाल्यार रावा नाजाल्यार हांगासर फाटल्यान जी कोण नर्स आसात तुमी मुखार या नर्सां खातीर आज आमी विशेश तरान मागता नर्सिंग केल्ली वा नर्स जावन सेवा दिवन निवृत्त जालें कोणी फाल्यां कालच्या दिसा नर्सांचो दीस आमी आचरण केलो नर्सांचो दीस आमी संभ्रामलो तरी तुमी नर्स सांगून आसा जाल्यार मुखार या दिंबेर रावा आमी तुमचे खातीर आज विशेष तरान मागता तुमी सगळ्यांची प्रतिनिधी जावन हांगा सक्कड नर्सांक येवंक जायना कित्याक तांकां ड्युटी आसा वावर आसा तरी तुमचे खातीर मागतना आमी सक्कड नर्सां खातीर विशेष तरान मागता कित्याक हांवें सांगलें सोमयाचें तें मिसांव गुणगरचें मिसांव तुमी मन दर्शन आसात तरी करून ह्या घडये आमी सक्कडां परत सक्कड आमी उबे रावया पळया आमचो उजवात ह्या नर्सांतय ही प्रतिनिधी मात आमच्या कुटुंबांतली कोणी नर्सां आसात गांवांत तशें परगांवांत काम करतात जाल्यार तांचो हरी एकल्याचो उडास काडया तुमच्या बिरगज कुटुंबांतल्या आनी सक्कड नर्सां खातीर ह्या घडये आमी विशेष तरान मागया सोमयाचें गुण करचें मिसांव ती करनासात सभा जाणांक ती आपडटात तांचे मारिपात बली भलायकी वालता
तांच्या उतरां मारिपा तांच्या करण्या मारिपा तेन्ना सुमी तांकां भलायकी बरेंपण दिवं दी सदांच आशिर्वादांनी भरून दी आनी जी कोण वावर करनासा तांचो वावर करूंक तांकां सुमी विशेश सकत करपा दिवं दी सुमयाचें काळीज तांचें काळीज जावं दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया मोगळा जेजू ह्या भयण्यांक प्रत्येक जावन आनी तांच्या मारिपा सकड नर्सिंग गेल्ल्या त्या भुरग्यांक तुज्या पांयां तळा समर्पण दादल्या स्त्रियांक हर एकल्याक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता हर एकल्याक तुजे विशीं आशिर्वाद दवर तांकां बळ भलायकी दी तुजें करपा सकत तांकां दी उदार मनांत त्या पिडेस्त तांची जतन कर सेवा करून तांकां आदार दी तांणी तुवें म्हळ्यार म्हज्या नांवान एक कोप शेळो उदक तुमी कोणायकी दिता ताचो प्रतिफल सुख आसना तांणी दिवच्या सेवेक खंडीत प्रतिफल सुख आसना म्हणल्यार आमी पातयेत हांव सोमया तर ह्या भयण्यांक आनी तांच्या मारिपा सकड नर्सिंग गेल्या हर एकल्या शिकतल्या आपोड सोमया तांचे मती उस्वाद दी तांचे सांगाता राव सदांच तांची सेवा मिसांव करता आसतना तूं सांबाळ सकड वायटा विघ्नांतल्या तांकां राख बळ भलायकी तांकां दी तांणी आपोड त्या कुडींक भलायकी तांच्या मारिपात वाळून दी तुज्या हातेरान हांव तांकां उपाय कर सोमया आनी त्या मारिपात हें पवित्र मिसांव अपूर्वेचें मिसांव मुंद वचून व्हरूं आनी तुज्या काळजा सारकी जावन तो वावर करून तांकां करपा दी सोमया ब्लेस देम लॉर्ड जीसस टच देम लॉर्ड anoint them Lord may your mighty power flow into them Lord Jesus bless them Lord lead them Lord Jesus guide them Lord hallelujah 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 praise the Lord praise the Lord praise the Lord praise the Lord hallelujah 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 तुम्ही थंयच रावा पयलें मागणी घेवन तुमी मागीर जागे वयचे मगचे न्हू आतां आमी ह्या पवित्र तेलान मागता क्रिस्त म्हळ्यार मागलोलो सुमी जेजू क्रिस्त बापान मागलोलो आमी क्रिस्तांवां हर एकले मागल्यांनी त्या देखून आज परत जेजू क्रिस्त ह्याच पवित्र तेलान आमकां मागता आनी त्या मारिपा ताची कृपा ताची भलायकी ताचें बरेंपण आमकां हर एकल्याक दिवंक आशेता तर ह्या भोगणांनी ही पवित्र मागणी आमच्या कुडीर आमी घेवया भलायकी बरेंपण आमी जोडया सुमयाची हातेरां जावंक आमी प्रयत्न करया ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದಾಹವ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ
ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आम्ही दिवी घालया मोगाच्यानो सुमयाचे आशीर्वाद आमी सोडूंक वेता. परत एक घडी आमकां कितें मागूंक आसा आमच्या काळजा मनांत तें समागी त्या सगळं सुमयाच्या पांयांतळा समर्पण करया. आमचे सगळें कुटाम तेज्या पांयांतळ हाडया. आमच्या कुटुंबांत असल्या हर एक कासान्यान सोवडास काडया. गवांत तशें पर गवांत आसली आमची बावडां, आमची भुरगीं बाळां, आमची वचनां, आमची मलगडी प्रायवंतां पिडेस्त बावडां तांच्या हर एकल्या खातीर मागया. सुमयाची काकूट कृपा आमच्या कुटुंबान वाळून दी म्हणून मागया. कोणी आमचे लागीं मागूंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया. आमच्या पवित्र सभेचो पापा लिओ सौदावो ह्या पाप साहिबा खातीर मागया. पवित्र आत्म्याचें एक वर्तें देणें जावन हो नवो पाप साहिब आमकां लाभला. पवित्र आत्मन तूं ताजें मिसांव वावर सोलून व्हरून दी, ताच्या सक्तीन कुरपेन भरोवन दी, बळबलायकी ताका लाभोवन दी म्हणून आमी ताच्या पाप साहिबा खातीर मागया. विशेष तरान आख्या संवसारार शांती समाधान राज करच्या खातीर मागया. प्रत्येक जण भारत आनी पाकिस्ताना मदें शांतीचें वातावरण सदांच आसूं दी. झूज नाका, झगडें नाका, निरापराधी जीव नाश जातात झगड्या वरवीं, झुजा वरवीं. जिवाचो सत्यानाश जाता तें जावचें नाका. शांती समाधान राज जावं दी म्हणून मागया. कोमुवाद, भ्रश्टाचार, भयोत्पादन हें सगळें निर्नाम जावं दी. तांचे मती उजवाड मेळोवन दी म्हणून मागया. आमच्या त्या सवां खातीर, वैयक्तीक त्या सवां खातीर मागया. आमची कितें समस्या, कश्ट, दूख, बेजाराय आसा सगळें परत सुमयाच्या पांयांतळ समर्पण करया आनी सुमयाचें आशिर्वाद घेवं. ताय जावन गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंतां. येद्या व्हडा सक्रामेंताक साष्टांग नमन करुया. परवेल्या त्या रूपा बदलाक नव्यो रिती आधार्या. सर्वन्वेच्या असत विश्व्यांक बावार्थाचे बळ दिव्या. जशे बापाक तशे पुताक उल्हासानी स्तुती साव. पदवी महिमा ससना ससना एका ताळ्यान हसिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावडता. प्रार्थुया येसुमिया जेजो क्रिस्ता या वेची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडून जबल सदांच आमचे ते आमी बगी सर्गो तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्टराक आमी मान करूंक आमकां दायन फावो कर. आमच्या कुटुंबांतल्या आमच्या हर एका आवयांचे तुझे नदर घाल. सदांच तांकां तूं राख आनी सांबाळ. आस्पत्रेनी विविध जाग्यांनी सेवा दिवच्या सकट नर्सांचे तुझे आशिर्वाद वत. सदांच तुझ्या जतनेन तांकां सांबाळ.
अख्ख्या संवसारात तुझी शांती समाधान राज जाऊन दी. जो जियेत आणि राज करता ससनाच्या ससना. माय महिन्याचे दुर्लभ राणे चरणा तुझ्या लागता माये. माय महिन्याचे दुर्लभ राणे चरणा तुझ्या लागता माये. मुखार पुत्रा सवे अंकार मरी आशीर्वादी आमकां. बघेवून सांजूत त्या देवा आम्हा पसो विनंती कर. बघेन कसोचे कृपेनेवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी